गोवा 365 च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार। हांव श्वेता गांवकर। सुरवेक हेडलायन्स। म्हापसा पालिका मार्केटा भायली गटरां भरल्यात कोयराच्या राशींनी। पीडब्ल्यूडीचे उदक घेवन भोंवता कोयरांतले नुस्तें। गोंयांत रानांनी उजो घालपाच्यो घडणुको। उजो घालपी एकल्याक धरलो कोपड्ड्यां वाळपय। आतां प्रधानमंत्री करतलो खंय रान वाठाराचें मॉनिटरींग, सांगले रान मंत्री विश्वजितान। दाबोळी ट्रकाचो धपको, 3 जाण गंभीर जखमी। वेगान गाडयो धांवडायतल्यांचेर पुलिसांचो नाशेक। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गोंयची रानां पेटल्यांत। जनावरां रानां सोडून गांव आनी शारांनी आलाशिरो सोदपाक लागल्यांत। हे फाटभुंयेर रानमंत्री विश्वजीत राणेचो ट्वीट आयला। आतां स्वता प्रधानमंत्री खंय ह्या उज्याचें मॉनिटरींग करतलो। गोंयच्या रानमंत्र्याक अशें कित्याक सांगचें पडलें काय? गोंय सरकाराचे यंत्रणेक आटापात येना उजो? आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट कितें करता तर? समेस्त गोंयकारांक होच प्रश्न पडला। रानांक उजो पेटपाच्या घडणुकांक वेग आयला। सरकारा रानां आनी रानजिवांचे राखणदार आशिल्ल्याचें दाखयता। रानां आनी रानजीव वाटावपाक व्हडल्यो मोहिमो सुरू केल्यात खंय। तरीकय आतां स्वता प्रधानमंत्री गोंयचो उजो मॉनिटर करतलो खंय। रानमंत्र्यान ट्वीट करून तेचे उपकारय मानल्यात। राणेन उजो लागिल्ल्या सुवातांची म्हायती दिल्या। पळयात विश्वजीत राणेचो ट्वीट। पूण खरेपणी चित्र दुसरेंच दिसता। लोक मजत मागतात पूण सरकारच सांगात दिना खंय। न्हावेली धर्मापूर 8 दीस जाले रानात उजो रमरमता। फॉरेस्ट ऑफिसरांक विनवण्यो करत आसात पूण कोण कानामानार घेना अशें धर्मापूरचे लोक आनी खुद्द सरपंच सांगता। 8 दीस जाले आमगे धर्मापूर दोंगरा उज पेटवता। आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजांक रिक्वेस्ट करताय फायर डोज ऑफ करपाक बाय एरियल मेथड। सो कोण आमकां सपोर्ट करनाय हे यूज करपाक। सो आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलें, फॉरेस्टूय येता फायरूय येता पूण हिंग वे ना। सो दॅट्स वाय वी वर रिक्वेस्टिंग एरियल मेथड सो दॅट वी कॅन डोज ऑफ द फायर। की आता तुम्ही सांगले बी? वय आमी कोऑर्डिनेट करतालीं सगळ्या ऑफिशियल्सां कडेन। पूण ते म्हणटा ते रिक्वेस्ट फॉरेस्टान रिपोर्ट दिवपा जाय, कोण म्हणटा फायरान रिपोर्ट दिवपा जाय। सो आतां हांव नको रियली व्हॉट्स हॅपनिंग। म्हणजे आज म्हळ्यार पेटत आसा? वय पेटोस आसा, अजून चालू हा फायर। यू कॅन जस्ट सी दॅट अजून चालू हा। आनी बाय इवनिंग तो वर्स जाता सामको। सो आमी हिंग येताय 7 o'clock 6 o'clock सायटीर येताय। 1:30 आमी घरा वयताय रातीन। Our villagers are struggling to control this fire. And there are volunteers, they are willing to go ahead and do so much, but we have no direction from the government. We need an authority to at least lead us, to show us what to do. We are all amateurs, we don't know how to handle this thing. And whether are experts in the field, and the government has got a disaster management committee and this thing, that we find that they don't have any plan how to tackle this. And if they don't have any plan, they cannot even direct us how to do it. We have got volunteers here. Everybody is willing to help it because we want to preserve our biodiversity. We want to preserve our village. We want to put this fire off. But we are not getting any help. फाटल्या 2 दिसां सावन फोंडेच्या रानांनी उजो लागपाच्यो घडणुको घडपाक लागल्यात। फोंडेच्या उज्या फाटल्या राजकारणाची चिकित्सा करपाचो यत्न पर्यावरण मोगी संदीप पारकारान केला। तो सरळ सांगता, कांय जाणांक व्याघ्र प्रकल्प नाका, कांय जाणांक प्लॉट तयार करून विकपाचे आसात। आयकात ताचो दुबाव। आता फोंडेचे जर आमी उलोवपाक गेले जाल्यार सगळ्यांत पयलीं बेतोड्याचो सर्वे नंबर 193 194 आसा, जो प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून एडमर्ज जाल्लो आसा। थंय सगळ्यांत पयलीं उजो पेटलो। थंय एक्चुअली एट द टॉप ऑफ द व्हील काही प्लॉट करपाचो एका मनशाचो प्लॅनिंग आसा। ताका लागून प्लॉट करतलो जाल्यार खंय तरी ते रान निवळ करचें पडलें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जर एप्लिकेशन केलें जाल्यार ते सोंपेपणी मेळना। सो एक फक्त फस्काची काडी घेवन काम करपा जाता आनी तशें काम जाल्लें आसा। दुसरे 2 वर्सां पयलीं हांवें थंय एक कंप्लेन केल्ली। जे पेपराचे कार्टन आसता पळय न्ही, तो स्क्रॅपालो त्या टॉपार आसा आनी तो दिसाक 3 ते 4 गाडयो पेपराचे कार्टन आहा पळय न्ही ते स्टॉक थंय मारता। आनी तेंचे कडेन गॅस काय नाशिल्ल्या कारणान तेंगेले जे उज्याचे साधन आहा पळय न्ही ते पेपर कार्टनूच आहा। पेपर कार्टनान सुद्दां थंय स्टॉक आशिल्लो तेगेलो आनी ज्या टायमार उजो लागला त्या टायमार पेपर कार्टन खूब आशिल्ले।
आणि ते प्रायव्हेट फॉरेस्टान पडटा कळ्ळें न्ही. म्हणटकूच आमी कंप्लेनी करून सुद्दां थंय एक्शनूय जायना. एक्चुअली प्रायव्हेट फॉरेस्टान घराबांदप कशी जाली, जर जागो तेंचो आसा, काही जर थोडे कडेन जर अशें आहा की फॉरेस्टान घरां बांदलेली आसा, ती कशी अलाउड जाली? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ती जागा सीज कित्याक केली ना तेंका पडटा जाल्यार? बेतोड्या जर चडसो एन्क्रोचमेंट आहा फॉरेस्ट लँडान. जो म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी जी आहा पळय न्ही, हो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आसा. हांगा मेडिसिनल प्लांट्स आसा, पट्टेरी वाघ आसा, आणि प्रेझन्स ऑफ पट्टेरी वाघ इज अ बिग कन्सर्न टू द क्रुक्स. म्हणटकूच खंय तरी ताका धांवडोवपा लागून की ते हांगा जनावरां थंयच्यान गेली की तो हॉटस्पॉट गेलो. इवन म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी जो आहा पळय न्ही, हो एक स्ट्रॉंग आर्ग्युमेंट आसा आमचो गोवा डिफेंड करपाक सुप्रीम कोर्टान विथ रिगार्ड टू द डायव्हर्शन ऑफ म्हादय रिवर जी केस आसा पळय न्ही, ताका लागून तो हॉटस्पॉट सुद्दां क्लियर करपा लागून तशें सुद्दां ते इंटेन्शन जावंक शकता. ताका लागून म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा की सरकारान एक कमिटी स्थापन करून हेची इन्क्वायरी बसोवची आनी जे कल्पिट्स आहा पळय न्ही तांकां नॉन बिलेबल ऑफेन्स घालचो तेंचेर. आणि ही फोंडेच्या उजो पालोवपी दळान दिल्ली उजो लागपाच्या घडणुकांची माहिती. 1 मार्च ते 10 मार्च पर्यंत फोंडा फायर्सान टोटल 63 फायर कॉल्स हितून कॅज्यू प्लांटेशन, ड्रायग्रास फायर, फॉरेस्ट फायर हे इन्वॉल्व आसा. शिरोडा, पंचवाडी, धारबानोडा, उसगांव ह्या वाठाराचेर आनी सावयवेरें ह्या वाठारांच्या जंगलांनी तशेंच लोकांच्या काजू बागायतीन उजो लागला. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जुझे फिलिप डिसोजाचोय तोच आरोप. तो म्हणटा रानांक उजो लागपाच्या घडणुकांच्या बाबतींत सरकार सिरियस ना. ह्या झाडांक उजो लागला हे तर जावपाक म्हादय जरी तर हे भाशेन उबी रावलो म्हादय कॉर्बन वयतली. उजो लागून ताका लँड बॅरल लँड करून उडयतले. सो ताका लागून हे सिरियस मॅटर ही आहा. हेजेर म्हणटा ते गव्हर्मेंटांनी सारको सिरियसली रावपाक जावं, इन्क्वायरी जावपाक जाय. आयज हांव गव्हर्मेंटा कडेन विचारपाक सोदता कितले इतले दीस जाले तुमची इन्क्वायरी खूंय पावल्या. हू इज इन्वेस्टिगेटिंग द मॅटर? आयज जो उजो लागला तो कोण मॅटर इन्वेस्टिगेट करता हेजेर आमकां कळपाक जाय. हो गव्हर्मेंट सिरियसली घेवंक ना आसत, हो गव्हर्मेंट ओगी आसत. आणि हो दिवचलचो हुलोप. धबधब्यार वीज केबलांतल्या स्पार्कांक लागून उजो लागलो खंय. उजो पालोवपी दळान धांव घेत तो आटापात हाडलो. धबधबा इथं काळेश्वराच्या देवळा कडेन एक शॉर्ट सर्कीट जाले आनी अशें आग विशण जाल्लेलें आसा. तेन्ना आयज आमच्या बिचोल स्टेशनान येवन ते आग बुजयल्ली आसा. अशें शॉर्ट सर्कीट जाता तेन्ना खाम्यांक जाले लायट. हय लायटीचे खांब्याक जाल्या शॉर्ट सर्कीट. जॉयंटरा काय हय जॉयंटाक ते लायटमॅन येयले आसा ते कितें तरी काम करता आनी फायर स्टेशनाची गाडी येयली आनी आयज हे उजो पायलेलो आसा. कोणी सांगता 5 मिनटां पावले जाल्यार पळय जाल्यार हांगासर उजो पेटलो आनी तेका एक गोल ट्रक आशिल्लो तेची लुकसाण जावंक शकता. आनी अशें शॉर्ट सर्कीट बी जाल्ल्या कारणान हाली जाणाच आसतली की सगळे कडेन उजो पेटत आसा. पूण हे शॉर्ट सर्कीट आनी कितें तरी जावंक शकतालें, उजो व्हडलो जावंक शकतालो, मेजर जावंक शकतालें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, कृष्णा नायक, हिरू महाले, महेश गोवेकार आणि निखिल जल्मी. म्हापसा मुखेल मार्केटाचे भायले वटेन आशिल्ल्या गटारांत सद्याक बारीक बारीक नुस्तें पोसपाक लागलां. म्हापसा नगरपालिका जपानाचो फॉर्म्युला वापरून नुस्तें बी तयार करता काय कितें असो प्रस्न उपरासपाक लागला. पळयात आमचो रिपोर्टर समीप नार्वेकाराचो ग्राउंड रिपोर्ट. तर आम्ही असं आज मेन एंट्रन्स ऑफ म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट. तुम्ही एक जापानान एक संकल्पना पळयला आसतली. थंय मार्केटान कॉरिडोरान एक सिवर सिस्टम आहा आनी सिवर सिस्टमान कोय फीश आसात. म्हाका दिसता तशीच कितें संकल्पना राबोवपाची म्हापसा पालिकेची एक आयडिया आसा हांगासर मार्केटान इम्प्लिमेंट करपाची. ती म्हणटा ती संकल्पना ही थंयचेल्ले सिवर्स क्लीन सामके कोय फीश आनी हांगासर म्हणटा ते सिवरान PWDचे पिवपा उदक हांगासर भरलें आनी तितून प्लास्टीक कोयर सगळें जाला. मजेची गजाल म्हटल्यार हितून कोय फीश न्हू एक बारीक बारीक नुस्तीं तुमकां पासून दिसतली. इतकी बरी संकल्पना, इतको बरो मॉडल म्हणटा तो हांगासर म्हापसा पालिकेन हांगासर राबयल्लो आसा. आतां 2 म्हयने जाले खंय हांगासर उदक म्हणटा तें वेस्ट करपाक सोडलां हांगासर आनी हेजी कोण दखल पासून घेवना. हे पिवपाचें उदीक टॅप वॉटर PWD. हांगासर लोकांक उदकाचे हाल जातात. थोड्यांक पयऱ्यान उदक येता, कोणाक उदकूच येना, थोड्यांक कांय वरां खातीर उदक येता. उदकाक लागून झगड्यो चल्ल्यात, आंदोलनां चलता आनी हांगासर अशें ब्लॅटंटली वॉटर हांगासर वेस्ट चल्ला आनी अशें शिवरान सोडून दितात. हांव म्हापसा म्युनिसिपल आमची मार्केटची मेन गेट जी आसा दरवाटो जो म्हणटा आमी हांगा गणपती पुजता ते एरियेचेर हांव मेन स्पॉटाचेर उबो आसा. तुमकां जर नुस्तें
आम्ही आज नुसते पयलीं गोंयांत स्टार्ट करता आसतना म्हापसा मार्केटाक येताले 20 रुपयाचो वांटो आमी खाल्ला. 20 रुपयांनी 50 रुपया बारीक बारीक बुराटे जावं लेपो जावं बारीक बारीक नुस्तें सांगता तुमकां. आयज जर तुमकां नुस्तें मेन मार्केटाचेर तुमकां आमकां गर्वाची गोश्ट आसा. म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचे मेन गेटीचेर हांगा तुमकां नुस्तें गरोवंक जाल्यार तुमी येवं शकता. हे अख्ख्या म्युन्सिपाल्टीची गेट हांगा म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचे कावन्सिलर जे आहा हे गटरां साफ करता का गटरां कशी लुबाडटात आनी कितें करतात हे तुमी समजून घेवंक जाय. हे गटरान हांगा नुस्तें बारीक बारीक अवेलेबल आसा. बारीक बारीक म्हणजे हेंचे म्युन्सिपाल्टीची गटरां जर साफ करता हांगा नुस्तें कशें एकठांय जालें. हितून PWDचे ड्रिंकिंग वॉटर पासून आनी असो ब्लेटंट वेस्ट जाता वॉटराचो लोकांक उदक पिवंक. वेस्ट हो एक आणि व्हायोलेशन ऑफ पब्लीक हेल्थ हे दोन गोष्टी. वेस्ट म्युन्सिपाल्टीच्या भायर तुम्ही पयला आसतले म्हाका दिसता म्हयनो 1.5 म्हयनो जाले भायर एक चेंबर आसा. म्युन्सिपाल्टीक तुम्ही जर फेस करता जाल्यार लेफ्ट हँड सायडीक एक चेंबर आसा. तो चेंबर म्हाका दिसता 2 म्हयने वयर उदीक व्हांवता. रेजिडंटांनी कंप्लेन केली, हांवें कंप्लेन केली, म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टीच्या थ्रूय कंप्लेन केल्ली. म्हटल्यार काल का पयरूच रिपेर जाला पण 2 म्हयने उदीक भायर थंय वेस्ट उदकाची वेस्ट चालू आसली. आणि हे जे हांगा व्हांवता पळय उदीक हे 2 हितून पडटा. एक जे वेस्ट उदीक आसा, दुसरे जे हेल्थ एक्टाच्या अंडर हॅझर्ड जाता हे सगळे उदीक लास्टाक वचून आमच्या तारीनूच जॉईन जाता न्हू. काल का पयर म्हाका दिसता रिपोर्ट येयला सगळे वेस्ट उदीक हॉटेलांचे सगळीकडचे तारीन त्या नदीन भितर सोडटात म्हणून. ते बंद जावपाकूच जाय न्हू. आमी मागता लोकां कडेन की तुमी सोकपीट आनी सेप्टीक टँक बांदात पण ऑथॉरिटीन जर हे व्हायोलेशन जाता जाल्यार ऑथॉरिटीनूय एक्शन घेवपाक जाय. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, सुभाशीष गोवेकार आणि शिवानी सांगेलकार. गोंयच्या रानांनी उजो पातळपाक लागला. लोक अशा घडणुकांचेर आळाबंद घालात अशें मागपाक लागल्यात. जाल्यार कोपड्डे सत्तरी आयज एकनाथ सावंताक रानात उजो लावपाच्या आरोपा वेल्यान अटक केला. वाळपय पुलिसांनी कारवाय केली. रान खात्यान ताची कागाळ केल्ली. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक कंप्लेंट दिया था कि दे सस्पेक्ट कि द फायर वाज क्रिएटेड बाय सम मिस्चीवियस एलिमेंट्स ऑफ द एरिया. उसमें वालपोई पुलिस स्टेशन में वी हैड रजिस्टर्ड ए केस. आज पुलिस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलके एक आदमी को अरेस्ट किया है who was allegedly trying to set fire to the forest. Yes, he is from Kopardem, Valpoi. Eknath Sawant. क्या रीजन बताया इसमें? कुछ रीजन बता. We are actually interrogating him. Just now we have apprehended him. I will give you further details once after. तो और भी कोई है इसके साथ ही जो We suspect there might be more people involved because there are sporadic incidents happening here and there. We are creating separate teams to go into this forest along with forest department. हमारा forensic team, crime branch team, local police team सब मिलके जाएंगे and we'll make sure that ये जो भी अगर mischievous element ऐसा कर रहे हैं they all will be brought before justice. पणजी कोर्टान जाल्ल्या चोरी प्रकरणात तशेंच धमकावपाच्या प्रकरणात एका वकिलाक अटक केल्या. ताची माहिती नितीन वलसानान दिली. ऐका. कोर्ट में जो केस हुआ था, जो चोरी का केस हुआ था, उसमें वी आर अरेस्टेड मुजाहिदीन शेख. उस आदमी ने 6th नाइट को वालपोई की एक जज को ब्लॉक हिज वे और उसको धमकाया कि मतलब अगर 40 लाख रुपए नहीं देंगे तो आई विल मतलब उसको थ्रेटन किया, लाइफ थ्रेट दिया. गोवा 365 खातीर श्यामचारी आणि भक्ती पै बाळगी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दाबोळे वेगान वचपी टिपर ट्रक अपघातात 3 जाण गंभीर जखमी जाले. वास्को वटीन वेगान वचपी ट्रकान आल्त दाबोळी ट्रॅफिक सिग्नलाचेर 2 गाडयो, स्कूटर आनी उदकाचे टँकरीक धपको दिलो. तातूंतली एक गाडी रस्त्या वयल्यान आनी लागसारच्या घरांत लेगीत उडयली. दादोसकायेची गजाल म्हटल्यार ह्या अपघातात कोणाचो बळी घेवंक ना. ट्रक मारलो. ट्रक अडून मारले तुमचे.
आणि तुम्ही गाडी वचून मागीर ते फुडली गाडी लागली तुमच्या गाडीन बीन कोणाक लागला कितें त्या दोगां मार लागला की सिग्नला कडेन कितें सिग्नला कडेन तो फास्ट आसलो ट्रक वालो फास्ट खूब फास्ट सुटलेले तेन्नाच हो ट्रक बरो फास्ट येयलो आसता सिग्नल चुकोवंक तेणें मागीर हेजेर मारली स्कूटरीचेर ओमनीचेर मारली ओमनी येयली म्हाज्या गाडयेर बसली ट्रक गेलो दुसरे ट्रकार बसलो तो ट्रक गेलो घरार बसलो ट्रक काय बरो फास्ट आसलो कोणाक लागला मार स्कूटरकाराक मातसो लागला ओमनींग मातसो लागला स्कूटरकाराक चड लागला गो 365 खातीर हिरू महाले, सृष्टी आठानीकर आणि संगीता ओली. राज्यात डबल ट्रॅकिंगाच्या वादान लोकांची जीण कठीण करून सोडल्या. वेळसावकारांक तर दर दिसा नव्या प्रश्नांक तोंड दिवचें पडटा. आता डबल ट्रॅकिंगा खातीर वेलसांव गांवच्या नाल्याचें उदक आडावपाचें काम चल्लां. पूण काम सुरू करचे आदीं थळाव्या लोकांक विश्वासांत घेतलेच ना. हो सैमीक नालो पुरयलो जाल्यार गांवांत हुंवार येतलो, वेळसावच्या थळाव्यांनी भंय उक्तायला. पळयात. बस बंद कर ना बस बस गाडी बस ना बस ना तू गाडी बस ना तू जायचं बस बरोबर हाय काय केला हाय काय केला हाय काय केला तो इंस्टाला गाडी बस बरं नका इंस्टाला तू गाडी बस ना गाडी बस ना तू गाडी बस बस नाक रे बस नाका त्यांनी चोरी केलं ना मर्डर केलं ना झालं आमचे बरे कोता आहे रायटाचो कोटा डबल ट्रॅकिंगाचें काम जोरान चालू आसा आनी हें काम चालू आसतना लोकांचे जायते ऑब्जेक्शन्स आहा डबल ट्रॅकिंग आनी आयजूच आमी हांगा पळयलें की कशा तरेन लोकांचें ऑब्जेक्शन हांगा जे अंडरपास म्हणजे उदीक वयपा खातीर जी नॅचरल ड्रेन आसली ट्रिब्युटरी आसली ती खंय तरी ब्लॉक करपाचें चालू आहा बिकॉज थिंगा खंय तरी डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू आहा आनी लोकांचें हेचेर ऑब्जेक्शन आहा तेंचें म्हणणें आहा की जे साये उदीक जे दर्याक वयताले जे पावसाचें उदीक वयताले ते खंय तरी ब्लॉक जातले जे दर्याचे जे हाय टायडार येताले ते खंय तरी ब्लॉक जातले आनी तेच्या खातीर ऑलरेडी फ्लड टायप सिच्युएशनूय जावपाक चान्सीस आहा आनी जातातूय म्हणटात ते आनी हे जर नॅचरल ड्रेन्स जे आहात ज्यो ट्रिब्युटरीज आहात त्यो जर बंद करीत जाल्यार हे जे गांवांक भरपूर त्रास जातलो फ्लड जातले अशें लोकांचें म्हणा तेन्ना तेची मागणी आहा की ही जी ड्रेन्स आहा नालाज आहा ट्रेडिशनल जावं ट्रिब्युटरीज आहात ह्यो सगळ्यो टोटल तश्योच राखून दवरपाची गरज आहा आनी हे जे डबल ट्रॅकिंग काम करता ते हे गांवांतली जी नॅचरल सौंदर्य आहा ते खंय तरी हॅम्पर करू शकता. issue and the drain way which is there for the water to be drained is being blocked over here. So you can understand if it is blocked, the water will be in the houses. Second thing, we have been fighting for this. They have to show us the plans, what they are doing. Nothing is told to us. They just barge in, they do the work as and when they want. They don't even consult the landlords, nothing. Is it right? That is a big question mark. I phoned the RVNL the other day and I told them I personally want to come with the villagers and see the plans, what plans they are having. So when I spoke to one of them, he is telling me you don't get this one, that one, all the knowledgeable people who knows about this project, he doesn't want them over there. Is it right? The common people, they are not aware of certain things, the rules, the way it should work. So you cannot have a project here where you are not taking into consideration the local people. म्हज्या रायटान न्हू आटीन हो गांव आहा उणे 400 फामील आहा हिंगा बेले म्हणटा हिंगा बेले पाली सगली जाती आनी आमचे जायतो गांवचो लोक आहा हिंगा पोश्टी हिंगा आतां तुका दिसती पडलें कितले हिंग सांगोड आहाय ते पुर्तुगेज एराट बांदलोले लोकांक वाळटी करपाक ड्रेनेज कितली आहा हिंगा स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेनेज कितल्यो आहा हिंगा ते सगल्यो नश्ट जातली हांव कितें म्हूण सांगता हें तुमी कोत्ता तें चिंतून करात. It is not that we are opposing the double tracking just for nothing. We are opposing because it is going to destroy whatever is left of this vibrant, most vibrant place in Goa. आयज हिंगा इश्यू आहा कितें हें तरी हिंगा बंद केलें जाल्यार आख्खी शेतां हिंगा बुडोवन शेत रोवपा मेळपा ना आनी आतां रोयलो आहा ती लिवपा मेळपा ना. हे सगळे लोकांक आनी आख्खें हिंग फ्लोडेड जातलें हिंगा बसतलें उदक कित्याक
आतां हे पोंद दिसांनी ती ओपन कोताय आनी ती रिवरलायटान घालताय थिंगा हितून दर्या सुटाय उदक कित्याक हें वत हें आमचे गाडी बुडलं वय आमकां बुडटा आनी ते मागीर दिसता आमकां आख्खे बुट्टी येता 15 दिसांनी बुट्टी येता आनी आतां तें बंद केलें म्हणटा थंयच्यान वयतले आख्खे बुट्टा आमी 8 ल्हान उदकाक सगळी आख्खी बुट्टी येतली आख्खीच जातलें आदन तें व्हडलें खंयच्यान येता माला वयल्यान खंयच्यान वयता तें सांगरेंतल्यान खंयच्यान खंयच्यान येता तें उदक कितें करपाचें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, श्वेता गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. लोकांक सुरळीत उदकाची पुरवण करपाक आनी 1000 kV आनी 5000 kVचो नवो ट्रान्सफॉर्मर घालपा खातीर ओपा सब स्टेशनाचेर काल 33 kV शटडावन केलें. जाका लागून काल आनी आयज फोंडा आनी तिसवाडी वाठारांत लोकांक उदकाची पुरवण जावंक ना. पळयात पुराय बातमी. आज ओपा ट्रिटमेंट प्लांटाक जे सबस्टेशन आसा 33 kVचे हाजे हांगा जे ट्रान्सफॉर्मर आसले एक पयलो आसलो 1350 आसलो आनी एक 1000 आसलो. 1000 हांव तो रिप्लेस परत नवो केला आनी 1350 हाजो 5000 हाजो रिप्लेस केल्लो आसा. हाजे अशें बेनिफीट जातलें की आतां तांकां काय शॉर्टेज जावची ना उदक करपाक काडपा खातीर शॉर्टेज बी काय जावची ना. ताका लागून ताणें न्यू आतां ताजे कडेन एक स्टँड बाय उरतलो काय प्रॉब्लेम जावचे ना. आनी ते आमचे ट्रान्सफॉर्मर बरें आशिल्लेच पण तेजी आतां कितें जाली लिकेज जावपाक लागली ऑयल लिकेज. जनरली ट्रान्सफॉर्मर 50 वर्सां येवना 50 म्हणजे 52 इयर्स जालीं हे एका ट्रान्सफॉर्मर तेजे लायफ 25 ते दोन्ही ट्रान्सफॉर्मर चेंज केले आमी आनी दुसरें काम घेतलेलें आमी टँक हांगसर त्यो क्लीन करपाच्यो. तिसरें काम घेतलेलें मंगेशा आमी एक फ्लोमिटर बसयता इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक फ्लोमिटर 75 सेंटीमीटर हें डाया तेजो 750 mm डाया ग्रीन लायनीचेर ते काम आमचें जाल्लें आसा. आनी एक काम घेतलेलें आमी ह्या शटडावना 400 mm डायाचो फ्लोमिटर बसयता जें उदक आमचें कुंबारजुवा आनी मार्सेलां वता तेजे खातीर. तेका आमकां एक अरावंड 13 ते 14 वरां जायी. सकाळीं आमी 8 स्टार्ट केल्लें 8 पर्यंत आमगेलें काम सोंपतलें. 8 पर्यंत काम सोंपलें काय एक 4 वरां आमकां पंपिंगाक टांक्यो भरपाक लागतले आनी उदक पणजे पावपाक एक 2.5 ते 3 वरां लागतलीं. म्हणजे सकाळीं पातोळी 1 ते 2 पर्यंत लोकांक उदक मेळपाक शकता. उदक खंय शॉर्टेज जालें खंय उदक खंय मेळना. आज ह्यो आमगेल्यो पोंडा तालुका आनी तिसवाडी तालुका 6 ट्रान्सफॉर्मर आसा ह्या सबस्टेशन हे 2 भायल्या उडच्यान आसा. हे सतले 2 ट्रान्सफॉर्मर जे आसा 3150 kVA 33/3.3 kVA ते आमी आमचो 54 MLD प्लांट आसा पळय ताका वापरता. म्हणजे दुसरो 2 3150 जे आसा ते आमी वर्टिकल टर्बायन पंप आसा ताका वापरता. आनी 2 जे 1000 kVA जे आसा 1000 म्हणजे 1000 kVA 33/440 वोल्ट ते LT ट्रान्सफॉर्मर आनी ते फक्त आमचे बारीक पंपिंग आसा वॉटर किंवा लायटिंग ताका लागून वापरता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बेताळबाटी जाल्ले GFAच्या सालसेत झोन सर्तींतल्या अंडर 13 गट बी डिव्हिजन लीग मॅचींत राया FCन CRSC नावेले कडेन 3-3 अशी बरोबरी केली. पळयात. नावेली आनी राया फुटबॉल क्लबान बेताळबाटी खेळा मळार 3-3 अशी बरोबरी केली. मॅच आक्रमक नोटाचेर सुरू जाली आनी 7व्या मिनटार रॉयडन कार्वालोन CRSC खातीर खातें उक्तें केलें.
राया फुटबॉल क्लबान 26व्या मिनटार सॅम्युएल क्रुजाच्या माध्यमांतल्यान बरोबरी केली. शॅनन डिकॉस्टान 34व्या मिनटार राया फुटबॉल क्लबा खातीर दुपेटीन आघाडी मेळयली. राया फुटबॉल क्लबा खातीर जेडन फेर्नांडीसान 40व्या मिनटार तिसरो गोल केलो, जाल्यार रॉयडन कार्वालोन 44व्या मिनटार आपलो ब्रेस पुराय करून दुसरो गोल केलो. CRSC नावेली खातीर मोहरान 51 मिनटांत तिसरो गोल करून खेळ बरोबरीचेर पावयलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सुभाशीश गोवेकार आनी भक्ती पैबाळगी. पावसाचे दीस खूप पयस असले तरी या सप्तकांत लोकांक पावसाची तयारी दवरची पडटली. 14 तारखेक पावस झडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच 14 आनी 15 वेळ राज्यातल्या कांय वाठारांनी गडगड आनी जोगलां येव येतात. पावस पडपाचो आशिल्ल्यान फुडल्या सप्तकात तापमानात 2 डिग्रीन उणाव जाणवतलो. IMDच्या अदमासा प्रमाण फुडले 2 सप्तक तरी तापमानात उणाव उरतलो. 17 ते 23 तारखे मजगती चडावत आनी उणें तापमान 7 परस 4 डिग्रीन देंवतलें. 23 तारखे उपरांत मात हवामान कशें उरतलें ताचो अदमास ना. सोमारा उपरांत चडावत तापमानात 3 डिग्रीन उणाव, फुडल्या 4 दिसांक उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन वाड. फुडल्या सप्तकात तापमानात बदल. आयतारा फांतोडेर दंव पडटलो, उपरांत दिसभर वारो घोळटलो पूण हवामान गरम उरतलें. दनपारचें चडावत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस उरतलें, जाल्यार उणें तापमान 22 डिग्री जातलें. बोट धनियांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. 13 तारखे मेरेन सुकें हवामान. 14-15 वेर गडगडा सयत पावस. आयतारा फांतोडेर दंव आनी धुकें. आयतारचें चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 25 डिग्री सेल्सियस. तापमानाच्या व्हडल्या ल्हाराची शिटकावणी ना. बोट धनियांक दर्यांत वचपाक मेकळीक. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.